आयज हो 5वो दीस हांगासर सगळे उदक गेल्लेले आसा आणि हे जे वाड्यावयले सगळे लोक आसात तांकां कामां धंद्यांक वचोंक मेळना जे जे आमी आनी राती एकलो सीक जाल्लो आमी ताका 9 सुमार व्हरून पोटीची सायडी व्हरून पावयलो ताका डॉक्टरा कडेन व्हरून परतून हाडलो ही पळय आयज परिस्थिती ह्या गांवाची कितें जाल्या ती सगळ्या उदीक सगळ्याक लाईट कितले दीस ना तुमच्या 2-3 दीस जाले आमच्या हांगासर गांवांत लाईट ना उदीक ना 4 दीस जाले उदक ना म्हणजे जे गावाबरोबर जे रिलेशन आहा ते एंटायर तोडलेले आसा म्हणजे लाईट कनेक्शन उदक सगळ्यांची घरां बिनगुडल्यान मागीर परत आज सकाळी परतून 2 घरां आमी परतून शिफ्ट केल्यान सकाळी फुडें व्हरून त्यांच्या घरांत सगळे गाडयांच्या लोकांचे बुडल्या सगळ्यांक लुकसाण जाल्लेलें आसा हांगा आमच्या 5 दीस जाले उदक भरले आणि हांगा कशी कितें आता उदक भरल्यामुळे तुमची स्थिती कितें जाल्लेली आसा आमची सगळी बंद जाल्ली आसा सगळी बंद यंत्रणाच बंद जाल्ली आहा धड गांवांत पाणी येयना तो म्हणटा पाणी सुद्दां ब्लॉक जाल्लें आसा कितें तरी खंयची धरणाची हे सुटलें आसा आनी ते भितर मेळ येयल्लो आसा आनी त्या पळोवन 4 दीस ते आमकां पाणी येवपाचें प्रॉब्लम जाला पळय बाळलेले आयिल्ले आसा हे पाणयांचे आमी आतां रांदता जेवता खाता परिस्थिती कांयच ना इतकी हें जाल्ली आहा बिकट जाल्ली आहा त्या वरस आमकां कितेंय ती सोल्युशन काडचें आनी आमकां हें करचें ते निवडो करचो ओके तुमचें नांव कशें म्हाजें नांव विश्राम गणेश पोराडकर पळय सारकें ना सगळे सामान ते लॉसच ते आणि माझी ती गॅरेज माझी ती 2 व्हीलर गॅरेज वॉशिंग सेंटर ते सगळे म्हाका भरपूर लुकसाण जाल्लेले आहा माझे भितरले पार्ट्सूय सगळे हवान गेलेले आहा ऑयल गेलेली आहा आणि लोकांची गाडी आहा एका गाडयेक आतां म्हाका कमीत ते 5-5 हजार खर्च येतलो म्हाजे कडेन कमीत ते 500 गाडी आहा ते गाडयांची इंजिनां घट जाल्यार बॅरिंगां घट जाल्लेली आहा ते आतां करतलो जाल्यार म्हाका एका गाडये वरसून 5,000 रुपया खर्च आहा कितले दीस जाले आणि कशे कितें जे फुडें आता 5 दीस जाले आमी हांगा अशें उदकान आहा आणि कितें गव्हर्नमेंट सेक्टरान तुमकां केन्ना हांगा येवन मदत तशें कितें केलें ते अजून काय ना आमकां तशी मदत कांयच करिना ते आमकां कितें हाडपाक खातलो जेवतलो सुद्दां जाल्यार कितें हाडटलो कांय वचोंक ना म्हणजे तुमी नुस्तेका किंवा आणखी खंय वयतलो जाल्यार तुमकां वचोंक ना आनी चान्सूच ना कितेंच ना हाडूंक वचोंक आनी जर वचोचें पडलें जाल्यार तुमी होडयेन वता व्हडयेन वयता ती बी व्हडी आसली जाल्यार आनी अरेंज करता व्हडी बी नळाचें उदक पिवपाक नळाचें उदक आतां 4 दीस जाले नळ ना ते बी नळाचे प्रॉब्लेम जाला लायट बाय आहा ते सगळे गेले लायटीचे प्रॉब्लेम सगळे प्रॉब्लेम लायट बी आमकां तशी काय गेला ओके तुमचें नांव कशें हाजे मुकुंद राऊत भायर सरपाकूच मेळना आनी जर गेले जाल्यार आमकां अशें कोणाक व्हडी म्हणजे आसत ते जाणट्या लोकांक आमकां भायरूच सरांक मेळना दुसरें म्हणजे पावसान सामकें खाणे पिण्याचे ताका हाल जाल्ले हे टोटल आतां कितले दीस म्हणटा तुमी 5 दीस जाले 4-5 दीस जाले आणि तुमची लायट मी संपूर्ण बंद ना सगळी लायट बंद आणि उदकाची उदीक आतां जाल्यार 5-6 दीस जाले ना बरं तुमचें नांव कशें लक्ष्मण रामाराव उदकाचो 3-4 दीस जाले म्हणजे अशेंच उदीक भरता आमच्या घरानूय उदीक गेल्लें आनी काल परत जाल्यार आतां परत आतां फाटल्यान सारकें भरलेलें आहा उदीक घरान भरलें घरानूय भरलें हे काडपाक त्रास आसा 2-3 दीस आहेत काडटात आमी आतां म्हटलें भायर बरं तुमचें घर आतां स्लॅपाचें आसा म्हणून तुमकां प्रॉब्लेम स्लॅपाचें म्हणून मातयेचें असले जाल्यार इतल्यान पडलेले असले फुगोन ते 4 दीस माती फुगोन म्हणजे पडटले असले न्हू हय बरोबर आणि अशेंच जर उदक जर रावलें जाल्यार प्रॉब्लेम जातले न्हू आमकां कितें हाडूंक मेळना ना 2 दीस लायट ना आतां 2 दीस नळाक सुद्दां उदीक ना आमी उदीक खंयचें खावपाचें लायटूय ना भुरगे आहात घरान त्रास जाता तुमकां कन्सर्न आमदारान केन्ना हांगा येवन लक्ष घातला न्हय कशें काय ना कोणी हांगा झेडपी तुमचो आयिल्लो झेडपी येयला तुकाराम बरोबर हां तो येता हांगा तो येता तो पळयता बरं आनी तुमी आतां भायले जर हाडपाचें जाल्यार मागीर तुमी भायर कशें वता आतां कितें आमचो तो आमचो व्हडी घेवन येता न्हू तेंच्या कडेन आमी वयता आनी मागीर थंय कितें थंय कोणाक आपयता फ्रेंड सर्कलांक आपयता गाडयेन तुमचें नांव कशें म्हाजें सिद्धार्थ राहुल शोभन अर्धे घर बुडलेले आनी आमचे मातयेचे घर न्हू ते ताका लागून ते कोसळान जाल्यार ते मातशें रीत घेवपाची तुमी आनी कितें तुम्ही आता त्या घरातल्यान भायर काढलेले आमकां भायर काडले आता कितले दीस जाल्लेले आसा आतां 2 दीस जाले हाडा नाही
मग तुम्ही आता दुसऱ्यांच्या घरा रावता आणि त्या घरान आता सगळे उदक भरला. तुझे नाव कशें? आमचे शिरगळ गांवांत शिरगळ आरोबो हो मेजर इफेक्ट जाल्लो आहा हे फ्लड येयल्या कारणान आनी लोकांक ट्रॅव्हल करपाक आनी खूब त्रास जाता. ताका लागून तांकां पेडणेच्यान तुया सायडीन तशें ट्रॅव्हल करचें पडटा. आनी मेजर म्हटल्यार शिरगळ आरोबो हो इफेक्ट जाल्लो आहा कित्याक व्हेकल ट्रान्सपोर्ट मिन्स ऑफ ट्रान्सपोर्ट ना. गेले 4-5 दीस लायट ना, करंट्स ना, परत उदक ना, उदकाची सोय जावंक ना. सो रिक्वेस्ट करता कन्सर्न डिपार्टमेंट आनी कन्सर्न ऑथॉरिटीज आनी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हांक की हांगासर खरेंच 4-5 दीस आमचे लोक त्रासान आहात, प्रॉब्लम्स फेस करतात. आमी पर्सनल कोणे कोणे आपले ऑडियो घातलेले आहात, पर्सनली सोशल वर्क करतात. सो रिक्वेस्ट सगळ्या कन्सर्न डिपार्टमेंटाक की हेचेर मातसो लक्ष घालपाचो आनी आमच्या गांवच्या लोकांक मदत करपाची. गेल्या 4 दिसांत हांगा भरपूर पावस पडल्या कारणाचो आमचो बांद जो आसा तो फुटलेलो आसा आनी बांद फुटल्या कारणाचो हे इतके उदीक वाडलेले आसा. आमी ऑलरेडी काका साहेबाची आमच्या भाडकाची NOC आमी ऑलरेडी गोवोरमेंटाक दिल्ली आसा आनी आमकां काका साहेबान NOC दिल्ल्या. हांव मागता गोवोरमेंटा कडेन जाता तितके जाता तितके बेगीन ही फायल प्रोसेस करून एक बरो बांद बांदपाचो हांगासर, जेणे करून ही आयज 150 घरां आहात तेंचो लोकांचो संपर्क तुटलेलो आहा. लोकांक उदीक ना, पाणी ना अशी परिस्थिती आहा. आयज जो आमचो लायटीचो हे आसा ट्रान्सफॉर्मर आहा तो तेची 2 मिटर हायट हाडपाची गरज आहा. कित्याक खबर तितून उदीक भरल्या कारणासर तांकां लायटमॅनाची मिस्टेक काय ना, तांकां ऑटोमॅटीक तांकां फ्यूज काडचो पडटा. सो हे मेन कारण दोन गोष्टी मेजर आसात. एक म्हणजे बांद आणि दुसरो म्हणटा तो आमचो लायटीचो लायट. आनी जे आमच्या गरीब लोकांक जे त्रास जाल्लो आहा तांकां हांव गोवोरमेंटा कडेन मागता की तांकां काय तरी मदत करून तेंची काय तरी तांकां हेल्प करपाची. सांगा भितर आसा 4 दीस जाले उदक भरला, कितें लुकसाण जाला तुमचें? फ्रीज, वॉशिंग मशीन सगळे काबार. हां, आता तुम्ही सगळे जाण घरांतल्यान भायर काडल्यात तुमकां की तुम्ही अजूनही भितरच आसा? आणि तुमच्या घरान सीख माणूस आसा? हां, बाबा सीख आसा म्हणून तुम्ही सगळे रावले. बाकीची सगळी फॅमिली गेली भायर, ती सगळी भितर आसा. आणि तुम्ही आता भायर कशी सरतात तर मागीर? हां, होडयेचो वापर करता तुम्ही. तुझें नाव कशें?